प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 8वो विसवोर वोड 23 ते 27 पर्यंत. Mathew chapter 8 verses 23 to 27. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना जेजू एका ओड्यार चोडलो. ताचे शिशूय ताचे फाटल्यान गेले आनी अवचितूच दोर्यांत इतले खोर एक तुफान उप्रासले की लारां होड्या वयर पावताली. पूण तो न्हिदलोलो आसलो. लागीं सोरून ताच्या शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें, आमकां वाटाय, सायबा, आमी मोरतांव. आनी ताणें म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? इतलो हलको तुमचो बावाड? मागीर उठून ताणें वाऱ्याक आनी दोर्याक बेश्टायले आनी एकदम थोडाय जाली. ते अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, हो वारो आनी हो दोर्या पासून आयकतात ते कसले तरेचो मनीस हो? प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू एका मोडाक थोंडायता. पूण जेजून हें अजाप केलें कित्याक? आनी कित्याक तो आपल्या शिसांक म्हणूंक लागलो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? इतलो हलको तुमचो बावाड कित्याक? भाव भयणीनो, त्या दिसा जेन्ना जेजून एक मोड थोंडायलें त्या दिसा जेजून लोकांक आनी आपल्या शिसांक शिकयलो. तो थंयसर तांकां ओपारींनी शिकयतालो आनी ताणें सांसवाचें बी आनी ताणें ह्या सांसवाच्या खूब ओपारी शिकयल्ल्यो लोकांक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून तांकां त्या ओपारींची सजमणी दिली, तो त्या दिसा भावार्था विशीं लोकांक शिकयतालो आनी आपल्या शिसांक शिकयतालो. म्हणटच त्या दिसा जेन्ना ताणें त्या ओपारींनी तांकां शिकयल्लें शिसांक, तांकां शिकयलें कशे भाशेन देवाच्या राज्यान भावार्थ कसो आमच्यान वापरूंक जाता, कशे भाशेन आमच्यान भावार्था वरवीं एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता, कशे भाशेन भावार्था वरवीं आमच्यान आमचो अधिकार घेवंक जाता. आनी ही सगळी शिकवण ताका दिल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक कितें म्हणटा, आमी पयले तोडी वसया. भाव भयणीनो, त्या वेळार आख्खो दीसभर जेजू शिकयतालो म्हणून तो मनीस आहलो, तो थकलोलो. म्हणून जेन्ना तो आपल्या शिसांक पयले तोडी वचपाक म्हणटा, तो व्हड्यार ताचे बरी बसता आनी तो इतलो थकलोलो म्हणून तो न्हिदता. आनी शीस आतां व्हड्याचेर आतां पयली तोडी वचपाक तयार जातात आनी ते आतां वेतात त्या व्हड्यान. आनी अकस्मात एक वारो येता आनी कितें घडटा, ते आतां मरपाच्या तोडीर पावल्यात. जेजू थंयसर व्हड्याचेर न्हिदलेलो आसा आनी जेन्ना ते आतां मरपाच्या तोडीर पावल्यात, ते कितें म्हणटात जेजूक, ते जेजूक उठयतात, म्हणटा, आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. आनी भाव भयणीनो, जेजून तांकां त्या दिसा भावार्था विशीं शिकवण दिल्ली. कशे भाशेन ताणें आपलो अधिकार वापरूंक जाय, कशे भाशेन कितले मोड येत जाल्यार तांच्या जिवितांत कशे भाशेन ताणें उतरांनी त्या मोडाक थांबोवंक जाय. आनी ही सगळी शिकवण दिल्या उपरांत हे शीस आतां फकत घाबरतात. ते आतां तांकां भिरांत येता आनी ते आतां जेजूक अशें म्हणटात, ते म्हणटात, आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. आनी भाव भयणीनो, जीं उतरां जेजून तांकां म्हणलीं तींच उतरां आमकां म्हणटा काय आयज? जीं उतरां जेजून आपल्या शिसांक त्या दिसा म्हणलीं, तीं उतरां जेजू तुका आनी म्हाका आयज म्हणटा काय? कसलीं उतरां? तुमी इतले बिजूड कित्याक? इतलो हलको तुमचो भावार्थ. आनी भाव भयणीनो, तेजे उपरांत जेजू हें म्हणल्या उपरांत तो आतां आपलो हुकूम आपलो अधिकार वापरता आनी तें मोड थोंडायता. आनी तेजे उपरांत सगळे ते आतां पयले तोडी पावतात आनी ते मरनान. आयज भाव भयणीनो,
2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी हे शिवर्तमान आयकता, जेजून आमकां आपलो आत्मो दिला, ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला, ताणें आमच्या आत्म्यान आपलो भावार्थ आमकां दिला. आनी आयज जेन्ना आमी कसलेच त्रासान आसा वा आमच्या जिवितान कसलेंच मोड येता, देवान आपलो अधिकार आमकां दिला जेजूच्या नांवान आमच्यान त्या मोडाक थोणाय दिवपाक, और ते मोड आमच्या जिवितान काडपाक, कसलीच आडको कसले त्रास पयस करपाक. पूण आयज प्रश्न म्हणल्यार आमी जेन्ना एका मोडान आसा वा त्रासान आसा, आमी कितें करता? आमी फकत मागणे करता, आमी देवाक उलो मारता, सायबा आमी मोडटा, सायबा कितें कर आमच्या जिवितान, सायबा म्हाका पिकोवणी दी, सायबा म्हाका सर्वीस दी, सायबा म्हाका कितें त्रासान आसा म्हाका कितें बरें कर. पूण ह्या वेळार भाव भयणीनो, आमकां ह्या उतराची आयज सजमणी मेळत जाल्यार आमी असले उलो मारचे ना, पूण आमी आमचो अधिकार वापरतले जेजूच्या नांवान आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले. आयज भाव भयणीनो, आमकां शिकयतात, आमकां शिकोवन दिल्या, कसले त्रास जाल्यार आमी मागणे करूंक जाय. पूण भाव भयणीनो, जेजू आयच्या शिवर्तना आमकां शिकयता की जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाल्या, खरेपणी आमी आतां आमकां जेजूचो भावार्थ आमचे भितर आमकां दिला, आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमी आमचो अधिकार वापरूंक जाय. वी हॅव टू यूज आवर अथॉरिटी इन क्रायस्ट. आनी जेन्ना आमी हो अधिकार वापरता, तेन्ना आमच्यान सगळ्या त्रासान, सगळ्या वायट जी परिस्थिती आमची आहा ती आमच्यान पयस करूंक जाता जेजूच्या नांवान. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. आयजतान आमचो अधिकार जो आमकां दिला जेजून, तो आमी वापरुया आनी एक जैतिवंत जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव